केला। पण हांवें हो तियात्र पळोवंक ना, म्हाका दिसता तेवतांनी जे मांडला ती तियात्र पळयना तांतले, हांवें तियात्र पळोवंक ना। म्हणटच जेन्ना स्क्रिप्ट म्हज्या हातांत पडली आनी हांवें वाचूंक सुरू केली तेन्ना अशें दिसलें की म्हजेंच मन पिसळटा कशें दिसलें। कित्याक पयली गजाल तातूंत जी येता ती म्हणल्यार कथा वस्तू, प्लॉट। जो विशय बरो आसा, मांडला ताणें तसो, पूण हो विशय फुडें व्हरपा खातीर जे पात्रांचें जे कॅरेक्टरायजेशन केलां, जी पात्रां ताणें मांडून हाडल्यांत, कथेंत बसता तसलीं पात्रां मांडून हाडल्यांत, पण त्या पात्रांच्या तोंडांतली एक एक भास अशी आसता की तुका ती अजापीत करून घडयता। स्क्रिप्ट वाचता वाचता अशें दिसता तूं वाचीत फुडें वता आनी एका पात्राच्या तोंडांतल्यान अकस्मात एक उतर भायर सरता, जें उतर फाटीं खंयच तुका मेळूंक ना, जें उतर फाटीं त्या पात्राचें वा दुसऱ्या पात्राचें खंयच वर्णन करना, आनी मागीर जो वाचपी आसा तो चिंतूक पडटा हें अशें कशें घडलें, तुमच्या मनाचो मातसो गोंदळ जाता।